कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर थँक्यू सो मच इतलो मोग दिवपा खातीर. तर आयज आता इवनिंग जाल्लें आसा आनी आयचो स्पेशल ब्लॉग जावन आसा हल्दी कुमकुम ब्लॉग. तर आता आमगे सद्या गेस्ट येयल्ली आसा सकल, बट हांव आजून सकल वचोंक ना बिकॉज हांव आतां जस्ट म्हाका दिसता हाफ एन आवर ना मोर दॅन हाफ एन आवर 40 मिनट्स पयलीं बी कितें येयला दिसता. येयलें फ्रेश जालें चेंज केलें बिकॉज ओदोड हांवें ब्लू कलर घातलेलो ड्रेस, सो हांवें तो चेंज केलो आनी हांवें हो कुर्ता घातला म्हणजे चुडीदार घातला आनी मातशें टचअप दिलं बिकॉज एकदम टायर्ड काय दिसतालें, सो तशें दिसपाक जायना न्हू. आनी आमगेर आतां कितें वाडटात आनी कोण येयला तें सगळें दाखयतलें, बट आतां कोण येयला तें दाखोवचें ना बिकॉज तेमी वचोन हांव सकयल वयतलें. मागीर हांव तुमकां दाखयता आनी आमगेर आयज कितें वाडटात सगळें दाखयतलें हांव तुमकां. म्हाजे आते बीन येवपाचें आसतलें, तेमी आजून येयले ना, सो म्हटल्यार येवना. खंयची लँग्वेज मिक्स भाजी करून उडयता हांव सामकें. सो तेमी बी येतली, तांकां बी दाखयतलें हांव तुमकां. आनी हय, तर आतां सकयल या. आनी म्हाजो पोचू हांगा आसा, पयलीं पोचू दाखयता. पोचूक आमी एसी लायला आनी पोचूक आमी हांगासर दवरला ताकी पोचूक गरमी जावपाक जायना म्हणून. म्हाज्या पोराक बाबड्याक एसी ती सामकी हाय करून दवरलेली, ताका गरमी जाता म्हणून. बट जेन्ना हांव भितर एंट्री मारलें असलो म्हणल्यार थंड हें जालें सामकें. हांवें बेगीन बेगीन कमी केली. म्हाजो व्हडलो पोचू ओपन. पोचू टाटा केला, मोश्टी टळिल्लो अशें. चुमटे काडू ताका, चुमटे काडू. सो म्हाजो पोचू न्हिदला आनी म्हाजे पोचूक न्हिदो आनी आतां नाजाल्यार तो बेश्टो मस्ती करतलो. आनी आतां आमी सकयल या. सो म्हाजो आउटफीट पळोवपाक जाय. तर चुडीदार तो पयलीं बी घातला हांवें वो, आनी आयज परत घातला ब्लश. आयज हांवें म्हाजो दिसता म्हाका खूब जाला, स्कीन ग्लो करता न्हू विथआउट हायलायटर. आनी हे पळय म्हाजे ओलेंज. म्हाजे पयलीं एवरी विडियोन येताले, नाचोन दाखयताले, मश्टी पालो करून दाखयताले. आतां ते आळशी जाला, आतां ते येयना म्हाजे कडेन. मागीर पोचू येता, हेंची पुचू 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 ओलेंज वो ओलेंज सेम दिसता पळय तेमी. मातसो बारीक जायत वयता, हो चड जेई बीन ना. आनी तो आहा तो पोचू म्हागेलो, छोटू म्हागेलो तो. आनी ओलेंज नाक पळय तेगेलो, नाक पळय. माझे आते येयले, माझे धाकटे आते. हां ती माझे व्हडले आते आनी ती आमची खंयची काकी. आतां म्हजो भाऊजी आनी हो आतां जिमी आनी पळय आई. कित दी म्हणटा गो? हां हो कोण? हय ना ना सारकें आसा. हांव हाडटा रो. आमचो हिरो सगळ्यांमध्ये बसता माई आमचे. आवय चल्लो तो आतां. अर्दी जाणां आमगेर येवन गेली, आतां अर्दी येवपाची आसा. आनी हांव तुमकां म्हणटालें म्हणून दाखयता म्हणून तिळगूळ बी ते सगळे दवरलेले आसा, ते हांव तुमकां दाखयता आतां. हे पळय तिळगूळ आनी चणे मिक्स केल्ले आसा, केळे दवरला, फुलां दवरला. हे तिळाचे लाडू, तीळ मुगो ते. आनी हे पळय हे आनी हे हांगासर अशें कितें म्हणटा एक्स्ट्रा. आनी हे थंय व्हरपाचें. मागीर फ्रुटी इती ह्यो फ्रुटी आनी हे दिवपाचें. आयज काल आमच्या हांगासर वाड्यार म्हाका सगळ्यांनी प्लास्टिकूच वाटल्या दिसता. आनी आमगेरूय प्लास्टीक प्लेटी. सो प्लेटी एकूच दवरला, हे अशें सारकें करून दवरपाक जाय. कोण येयलें कितें? हे पळय हे थोडे अशें करून दवरलेले आसा, डायरेक्ट काडून दिवपाचें करून. हितून तिळगूळ ते दवरला, हितून सगळें आसा पळय. तिळगूळ, सुपारी, मागीर ते तिळाचे लाडू, चणे, पान आनी हे. राव म्हटलें म्हूण रावली पळय ती. हय सारकें आसा. हांगा कोणें तर तुका आयब्रो कडेन पिनर लायला गो हांगा. अशें अशें इवन म्हाजी मम्माक पळय आयज ती कितें न्हेसली गो ही 9 वारी. सारकें जावना जाला. दाव 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 राव म्हळ्यार रावलें पळय. कशी लायट पडटाली आमचे तकले. कशी दिसता आमी दोगूय जाणां. ही म्हाजी मम्मा. ती म्हणटली फर्स्ट टायम पळयता थोडी.
नेसला पण ती रावली आहे बायतले आपले हेल्प करपाक किती आले तिची नथ पळय किडे नथ पळय सांडली म्हणून पालवाक आतला घालपा आणि घालूकूच ना तिडे जोक ऑफ द डे फोटो काढतो समोसा हाडल्यात आणि आईन काढून भितर दवरले पळय तिका काकणा हाडल्या ना ना तिने काढून भितर दवरले डायरेक्ट हे दाखयत पळय ती वयता बरें करून बाय बाय चण्या पॅकेट करतात चणे आणि तिळगुळ घालून तितून कितें करूं हय बरोबर कितें अशें करूं मग असे प्लेटी दवरी पान दवरी तिळगुळ घाल तितून प्लेटीन घालना प्लेटीन घाल कितें बरोवपाक थोडी हांवें काडलें तें काडपाचें बस कितें म्हळें बसता बाय येयला आमगे दिसला सो हे सगळ्यांनी थोडे थोडे घालून दवरलेले आसा आतां आनी हे दुसरे फोडलेले आसा फ्रुटीची म्हणल्यार माजाची पॅकेट आनी आमगेर भायर कोण कोण येयल्या हे दुसरे आतां येयले आमचे कितें चॉकलेटी वाटपा न्हू गो ते बाबडे ते आमकां येयना दिसले लेट जालो म्हणून येता ते म्हटल्यार येयनशें दिसलें आतां लेट जालो न्हू गो दुसरे तेमी रावन गेली तिका रावलेली ती पिंकी अरे ना आता गावात गेला हा लेकर म्हणजे माया सांगले त्याच्या सासरी मध्ये घेऊन येऊन पत्री सीरी घेऊन का करूया
अबीन कोणाली कॅडबरी हाली खंय कोण तरी आमगे फ्रिजीन दवरपा दिल्ले खंय अबीक खबर ना अबीन ती पहिले 2 कुडके खाले खंय मम्मान चितले आपणे हाल म्हणून आपण सांगतली म्हणून पहिल्या मागीर दुसरे दीस भावान अर्दी करून दवरली खंय तिका दुसरी हाडून दिया तुम्ही कितें आसा इको पळय पायरेक पाय धरून बसला तो म्हणजे मी सो ह्या सगळ्या हांवें केला सो पुडून दवरलेले आसा हे आतां केलो मुगो हांवें हय कितें हांवें केला भितर वचोन उगी राव आतां आयडन दितालो थंय वचोन कोण मुंदिरी फेबस तू लोकांगे येयलो गो आनी मागीर तो ती म्हटली आपल्या धुपा मम्मा इंटरव्यू दिता पण काय लांब तेंगे दुपार गेले तेंगे नळूच ना आयदर सगळे काम बोललो आंगेल दुपा पहिला नव्हती नंतर न गेले त्यांना चले राशी आयदन झाले मागे ते गेले आम्ही सगळं काय खोबऱ्यो अर्धी जण गेली हे ऐकले उरले लास्ट बाकीचे आता येऊन गेले तुका कॉल करी लागना आशिल्लो मागीर तुका काकी ओलेंज बेस्ट आमगेर कोण येईल ती बाय तिळगुळ घालता हय 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 जिमी बोकी ना जिमी रा चुप चुप बोकी ना तशे ती डायरेक्ट घरान येयली रे जिमी केळे दिले ती तेका बाबल केळे खावनी न्हू तापून गेला ते दीस मम्मा वचनाशिल्ली न्हू आत्यागेर सो आत्या हांगाच करता खंय आपले हळदी कुंकूम हय गो हळदी कुंकूम करता म्हणटा कितें म्हणटा वायन दिता तुजो फोन वाजता ते दीस दिल्ले मगो तुवें आनी ते आमी हय आनी ते म्हाका ते हांवें सगळ्या लावपाक लागून दवरले मगो तो न्हिदले दिसता ना न्हिदलो आसतलो तो ती आतां जिमा गेल्लो बाय बाय पळय तुवालो बी खानार मारून सामकी हेणे पळय कोणा हाडटात आतां तुवें हाडल्यार मातशें धर मरे ताका पोचूक पळय रावले पळय कशें तें पूण आत्तां रावतले आनी आत्तां धांवतले दोया कडेन कितें लागलें पळय काडया राव 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 अभी ते धांवतले मरे अभी धर मातशें ताका मातशें धर मरे ताका इल्लो असो मरे तो आसूं तें खानार मार आनी काम कर कितें आवाज करता मागीर तूं ताका सोडटा म्हणटा तसो करता तो लाडलो घराचो तूं मुगो बरी हा दिसता तशी ना तुमी ही पळय खबर ना खंय पोचू आनी ते ओलेंज आनी वो अबी पोचू पोचू अबी कडेन झगडटाले आत्तां आनी ते ओलेंज पळय ते मम्माक वार म्हणून सांगता खूंय गो धांवता पळय आमचे टेबल पळयात फूल मॅस चालले आसा हे सगळे पराती बीन कितले आसा पळय 1 2 3 4
4 अशेंच दवरलेले आसा. आतां सगळे ते वायना बी वाडटा आसतना तशें दवरलेले ते. आनी मागीर हे सगळे मॅस जाल्ले आसा जे फाल्यां क्लियर जातले, आयज जावपाना ते. कोणे पोचून तिका नाकूट लायले. कोणे गो ऑरेंजान नाकूट लायले. आनी 2 जाण झगडटाले दिसता. मागीर केस बी कितें जालें सगळें स्पॉयल जालें आनी सगळें टायर्ड दिसता आसतलो म्हाजो फेस आतां न्हू. सो म्हाजें जेवण बी जालें. आयज आमगेर उसळ आनी पुरी केल्ली, उसळ पुरी. सो तें खालें. आनी मम्मालें आजून जेवण जावना. ती केन्ना जेयतली काय जेवची ना खबर ना म्हाका. तिणें 2 समोसा खाला खंय. सो ती मे बी जेवची ना दिसता. सो म्हाका चेंज बीन करपाक जाय आनी म्हाका म्हाजो मेकअप बी काडपाक जाय, फ्रेश जावपाक जाय. हां पोचूक तूं वाडटा न्हू आतां. ए पळय आतां पोचू तो बरो शाणो आहा तो. हे बरें हा शाणे. ताका बरें कळटा आपल्या कुदिरे. सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच एंड हांव परत मेळटा तुमच्या वांगडा म्हजे नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय गायज, टेक केअर, बाय. असोच मोग आसूं दी, बाय.